सालिगांव फेस्टिवल 2026 हो विचार माझ्या न्ही जाल्यार आमचे सगळे जे सालिगांवचे माझे कार्यकर्ते माझे हितचिंतक आसा तेंच्या मनान आयिल्लो. 2 दीस पयलीं गुढीपाडवो जालो आनी गुढीपाडवो हो असो आमचो एक फेस्टिवल. हिंदू धर्मान आमी तेका नवें वर्स म्हणटा, म्हणजे हिंदू कॅलेंडरा प्रमाणे आमचो गुढीपाडवो हे आमचे नूतन वर्स नवें वर्स म्हणटा. आमी जशें सेलिब्रेट करता 31st नायट आनी फर्स्ट इयर इंग्लीश कॅलेंडर, अशेंच म्हाका दिसता होय दीस आमी सेलिब्रेट करचो अशी संकल्पना घेवन अशे विचार घेवन आमी ह्यो प्रोग्रामाचो प्लॅन केलेलो. आनी म्हाका खरेंच खोशी भोगता की तुमी इतल्या संख्येन आयचे हे नव्या वर्साचें सेलिब्रेशन करपाक लागून सालिगांव मतदारसंघ आनी स्पेशली गिरी गांवान असो केन्नाच प्रोग्राम जावना हो सरपंचान सांगलेलो, पूण असो एक प्रोग्राम गिरी गांवानूय जावचो आनी आमचे सगळे मतदारसंघाचे लोक, आमचे सायडीच्या मतदारसंघाचे लोक, आमचे सगळे टुरिस्ट ह्या प्रोग्रामाक घेवन ह्या प्रोग्रामाचो आस्वाद घेवचो. आमची एकूच विचार आशिल्ले की नवें वर्स सुरवात करता आसतना आमची परंपरा राखून आमचे संस्कृती हेचे विचार करून आमी हो नवें वर्स सुरवात करचें म्हणून. आनी एक भक्तीमय म्हाका दिसता वातावरण आमी सुरवात केली दिंडी, म्हणजे सगळी आमच्या मतदारसंघाची बायलां दादले येवन दिंडी सुरवात केली आनी ती दिंडी तेंच्यांनी घेवन हांगा जेन्ना पावले तेन्ना म्हाका दिसता ढोल ताशाचें पथक तुमी पळयलें. एक बरी सुरवात नव्या वर्साची, एक धार्मीक प्रोग्राम, एक आमची संस्कृती राखून, एक परंपरा राखून म्हाका दिसता हो प्रोग्राम आमी विचार करून हाडलेलो आसा. आनी हो सगळो हाडला आमी तुमकां लागून. आमी ह्या प्रोग्रामाक पळयलां आसतलें की बरे बरे नामनेचे कलाकार आमचे गोंयचे, आमचे पुराय देशाचे, तशेंच तुमचो सारेगमप हेजो विनर जसराज जोशी होय फाल्यां परफॉर्म करतलो. कितलेशेच ढोल ताशे पथक तेंच्यांनी हांगा परफॉर्म केल्या. फाल्यां बायलांचो हांगा ढोल ताशे पथक तेंचोय फाल्यां परफॉर्म आसतलो. आनी सगळ्याकून आवडेचो आनी कंटिन्युअसली तुमी जो रिक्वेस्ट करतालो असो हो प्रोग्राम अभंग रिपोस्ट हो प्रोग्राम आनी काही वेळान हांगा सुरवात जातली. तुम्ही सगळे जाण हांगा आयले आनी नव्या वर्साची सुंदर सुरवात केली आनी म्हाका दिसता भक्तिमय प्रोग्राम आमच्या वातावरणान ही सुरवात जाली. हेका लागून म्हाकाय खोस भोगता. हांव खरेंच आमचे ऑनरेबल टुरिझम मिनिस्टर, आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां देव बरें करूं म्हणटा की ते हांगा वांटेकार जाले. आमचे मिनिस्टर, आमचे चीफ मिनिस्टर सुद्दां हांगा येवपाचे आशिल्ले पूण काही कारणाक लागून ते पावूंक ना. आनी सगळ्याकून इम्पॉर्टंट म्हणजे आनी एक गजाल की जे आत्तां तुमी सत्कार मुर्ती हांगा पळयल्या ती म्हाका दिसता आमची संस्कृती आसा ही फुडें व्हरून आमच्या फुडल्या जनरेशनाक कशी दिवची हेजे हेका लागून काम करता. तेका लागून आमी तांकां आयज सगळे आमचे भजनी कलाकार जे आसा जे गिरी नांवान तेंच्यांनी म्हणजे कितले वर्सां जालीं ते भजन प्रस्तूत करता, देवळांनी आसूं खंयच्या धाकट्या मंचेर आसूं, पूण ती आमची संस्कृती हांव म्हणटा परतून ती आमची फुडें व्हरता आनी फुडल्या आमच्या जनरेशना कडेन ती कनेक्ट करून दिता. सो तांकांय हांव आयज देव बरें करूं म्हणटा कित्याक आमच्या गिरी गांवांत तेंच्यांनी भरपूर आमकां तेंच्यांनी हेल्प केलेलो आसा. आनी सांगलां तशें अभंग रिपोस्ट तुमी सगळे हांगा रावले आसतले तेका लागून आमचे यूथ जे आसा हे कंटिन्युअसली म्हाका रिक्वेस्ट करताले की अभंग रिपोस्ट सारको प्रोग्राम आमच्या गांवांनूय जावचो. सो तेका लागून स्पेशली तुमकां लागून हो प्रोग्राम आमी हांगा हाडलेलो आसा. हांव चड वगत आनीक घेना, म्हाका खबर आसा तुमच्या मनान कितें चल्लां पळय तें. सो तेका लागून हांव तुमकां सगळ्यांक अनेकदां आयच्या दिसाची शुभेच्छा दिता. आनी चड टायम घेनासतना थोड्याच वेळान आमचो ऑनरेबल टुरिझम मिनिस्टर उलयतलो आनी तुमच्या मनान जें आसा आमी तुमी इतले वेळ रावल्यात तो अभंग रिपोस्ट हो म्हाका दिसता आमी प्रोग्राम बेगींतल्या बेगीन सुरवात करुया. सगळ्यांक देव बरें करूं. थँक्यू. भारत माता की वंदे. आज आम्ही सालिगांव फेस्टिवल 2026 या उक्तावण सोहळ्याक हांगा उपस्थित आसा. म्हज्या बरोबर आमचे लागींचे मित्र सालिगांव मतदारसंघाचे आमदार तसेच गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनचे अध्यक्ष बाब केदार नाईक, GTDCचा MD बाब कुलदीप आरोलकर, आमची जिल्हा पंचायत नॉर्थ गोवाची अध्यक्षा बाय रेश्मा बांदोडकर, तसोच आमचो सुकूरचो ZP मेंबर बाब अमित अस्नोडकर, गिरी गांवचो सरपंच बाब कल्पेश, तसोच स्पोर्ट्स डायरेक्टर बाब अजय गावडे, व्यासपीठार उपस्थित सगळे सरपंच, पंच मेंबर, सन्माननीय व्यासपीठ. पयले सुवातेर म्हाका दिसता हांगा येता आसतना सालिगांव फेस्टिवल कितें आसतली हे विचार घेवन हांव येत आशिल्लो. कितें जातलें ह्या फेस्टिवलान तें खबर आशिल्लें प्रोग्राम, पूण कसो आसतलो तो विचार करतालो. हांगा येतकर
ज्या तरेन गर्दी पयली, ज्या तरेन लोक आयले ते पयले, द प्रोग्राम जेन्ना ऑर्गनायज जाता इज नॉट ओनली अबाउट ऑर्गनायझेशन, ऑल्सो बाय रेसिप्रोकेशन ऑफ द पीपल, जे लोक येवन पार्टिसिपेट जाता. आणि हांव इजिली म्हणपाक शकता की केदार आणि ताच्या वांगड्यांक जो तुम्ही सदांच मोग आशिर्वाद दिला, जातूंतल्यान तुम्ही रेश्मा बाबी तशेंच आमचो अमित तशेंच बाकीचे झेडपी मेंबरांक व्हड संख्येन निवडून हाडले. एक वाटेन हेच चान्स घेवन तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटाच. पूण ह्या टायमार अशें जाता की एकवटीन आमी आमची संस्कृती सांबाळी जाल्यार उदाहरण पळोवंक मेळटा जाल्यार सालिगांव मतदारसंघात. आनी हें उदाहरण आज पळयता आसतना आमी जेन्नाच पर्यटन म्हणटा आसतना सगळ्या पर्यटकांक दिसता, ट्युरिस्ट येता ते इंटरनॅशनल डॉमेस्टीक, की दर्या देगेचेर ट्युरिजम आमी ट्युरिजम म्हणून. गोवा इज ओनली अबाउट सन, सँड अँड सी. स्लोली जशे विचार बदलूंक लागले, आमी ही संकल्पना हाडली की गोवा बियॉन्ड बिचीस. आणि गोवा बियॉन्ड बिचीसाच्या माध्यमांतल्यान आमी आमची खरी संस्कृती कितें तो दाखोवपाचो प्रयत्न 2022 डॉक्टर प्रमोद सावंताक घेवन दाखोवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आणि तातूंत कल्चरल टुरिजम म्हणजे आमची खरी संस्कृती खरी कितें आसा ते फेस्टिवल्साच्या निमित्तान फक्त शिगमो आनी कार्निवलार उरलो ना, जाल्यार चिखलकालो सारकेलो आमी इव्हेंट सुद्दां फेस्टिवल सुद्दां व्हड पावण्यार व्हेल्ली आसा. आनी अशें व्हरता आसतना खरी संस्कृती आमची दिश्टी पडप आनी फुडल्या पिढीक ती दिशा मेळप आनी विकसीत भारत उलयता आसतना, विकसीत गोंय उलयता आसतना विकसीत सालिगांव जावप, जे विचारधारा घेवन बाब केदार आमचो मित्र घेवन भोंवला, फुडें चल्ला, तातूंत एक बरें दिसता की आज तरुण पिढी भरपूर आसा. आमी सदांच चिंतता की ढांग ढिगाणे आसा ते तरुण पिढी आसा काय म्हणून, आमचे लोक फक्त वेस्टर्न कल्चरूच सोदतात काय म्हणून. पूण हांगा येवन बरें दिसलें की आज अभंग रिपोस्ट आज आसा, फाल्यां सारेगमपा आसा. अभंग रिपोस्टान एक नवें वातावरण तयार केलें, जातूंतल्यान आमी आमचीच भजन बाकीचे सगळ्या तरेन ज्या हातूंतल्यान ती वाजयतात आनी करतात, आमचे लोक त्याच मोडान त्याच हातूंतल्यान सेलिब्रेट आनी एन्जॉय करता जे नॉर्मली ट्युरिस्ट येवन करतले आशिल्ले. आनी ताच्या खातीर अभंग रिपोस्टान एक इनोव्हेटीव आयडिया काडून जे युवकांक दिशा दिली, तातूंत एक बरें आसा की युवा पिढी आज फुडल्या दिशेन वचपाक बऱ्या अर्थान वतली, संस्कृती सांबाळटली, आपल्या जागार सांबाळटले आनी तेच रूट्स समज घट असले आमी कितेंय अचीव करूंक शकतात. आयच्या दिसाक तुमच्या सगळ्या तर्फे म्हाका दिसता जेन्ना केदार उलयतालो मना आनी काळजांतल्यान उलयतालो की ताका सालिगांव खातीर एक धडपड आसा, तळमळ आसा. सदांच बसता आनी म्हणटा आपूण म्हणटा लोकांक कितें करूंक सोदता. अरे म्हणलें चड करीत गेलो, हांव करीत गेलो जाल्यार बाकीचे मतदारसंघ पळयत रावतले सगळे परवरी आनी सालिगांव चल्ला म्हणून. पूण एक इम्पॉर्टंट आसा की रेसिप्रोकेशन मेळप हें खूब इम्पॉर्टंट. आनी म्हाका दिसता केदारान योग्य तरेन आपल्या लोकांचे कशें तांकां उबारणी करप, सगळ्या समाजाक घेवन कशें वचप, तांकां अशें वयर काडप, सगळ्या पंचायतींक झेडपींक घेवन कशी कामां करप, उदरगत कशी करप, तेन्नाच आपली संस्कृती खातीर घटसाण कशी हाडप हें उदाहरण तांणी दिल्लें आसा. म्हूण म्हाका दिसता सगळ्या वतीन तुमी ताका ताळयो मारून ताका ताच्या टिमीक ताळयो मारपाक जाय. आमकां कितें जाता ताळयो मारपाक मातशे त्रास जाता, 2 हात मारले की ताळयो, व्हडल्यान मारल्यार केदार मोटिवेट जाता, टीम मोटिवेट जाता, म्हणजे व्हडल्यान मग ताळयो मारचे. हे तुम्ही नॅचरली अभंग रिपोज जातकीर चालूच दवरतले. आता केदाराक दिला म्हणून केदार आनी टीम ऑल्सो गेट्स मोटिवेटेड. आमी दोगूय जाण मेळून जे काम जाय पर्यटनाच्या हातूंतल्यान इन्फ्रास्ट्रक्चर, फेस्टिवल, संस्कृती, गोवा बियॉन्ड बिचीस जी कल्पना आसा ते बरोबर रावन आमी काम करीत रावतले. तुमचे जे एक्सपेक्टेशन्स आसा त्या प्रमाणे केदार काम करताच. ताका कितें सहकार्य जाय ताका मुख्यमंत्री करता, आमी सगळे करता. एकजुटीन पावलां फुडें काडुया. सालिगांव फेस्टिवल सारकेली फेस्टिवल जी खरी योग्य आशिल्ली ती जशें कल्पेशान म्हणली सदांच सगळ्या कडेन जाता पूण गिरी जायना. गिरी वातावरण एक बरें निर्माण जालें म्हणून कल्पेश आनी तांणी ताका जी मदत केल्या ऑर्गनायज करपाक तांकां अभिनंदन करता. आयचे जे सत्कार मुर्ती दिले तांकां सगळ्यांक अभिनंदन करता, शुभेच्छा दिता आनी मागीर 2 उतरां सोंपयतात. देव बरें करूं. जय हिंद, जय गोवा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.